That goes to you, okay? How Minge आणि हाव मानवी तुमच्या सगळ्या लोकांना आणि सादर करता How झाला सांगतो मिंगे इतकं लगीन जाणं झालं आणि आमच्या पूर्वजांनी सैन सामावून ठेवला आमचे गाय सामावून ठेवला आमचं सुखी सुंदर गाव सामावून ठेवला आणि सगळ्यात महत्वाचे आमची संस्कृती सामावून ठेवली सत्य आणि हे सोळाचे नाव हे भुरग्या पडले त्यांना आमच्या भुरगी ऑटोमॅटिक स्ट्रॉंग जातली ग्रोथ जातली आणि सांग सांग आमगे सांगतानी आमच्या खातीर ही चीन सांभाळून जी तुका चीन हवं ना अरे मनीस म्हणो पाहिजे सांग घ्यायला मुळे तुका चीन हवं ना आम्हा उद्या कुठल्या चीन वॉटर इज लाईफ हे हवं ना तुका हे तुला स्कूलात शिकवलं स्वतः पण एज्युकेटेड होते ओसरांना खाडे उद्या वाटता त्यांना आमच्या मुळे लोकांपासून वाटणी कापून ती आवय माझी महागाय महागाई त्यांना भरून ती भेष करताना ती त्या खारे उद्या काढून धरता ही म्हातारीच्या ड्रायव्हर केली त्याला हे सगळे खारे उद्या आमच्या न्यायाने घेतले आमच्या शेताने घेतले शेतात नाही आमच्या घरात नाही आमच्या बायाने घेतले आणि इतकी वर्ष बायकाला मी त्या बायांचे साहेब उद्या भेटले आमच्या खारे उद्या खावटे भेटले या खातीर जाय नका माझी आवय माझी महागाय अरे ध्यानावर गेले तुम्ही बसला बस गाव असं नाशिल्लो आणि एक घर पडलं हे घरात आमची शिबिराच्या हवे हे आमचे घर राजंगणाचे असे नाशिल्ले हे घर आशिल्ले असे आता कसे ना तेव्हा आता घेता म्हणजे गावची माती त्या गावची म्हणजे गावच्या मातीचे उदाहरण त्या प्रत्येक गावात घेऊन येते तुला गॅरंटी येतात 100% खरेच येत नव्हतं कुठं आयलं ना झाल्यात आपल्या बायलेचं जाऊन रावलं झाल्यात जाऊ तुझं चालू मांडवी मनात कोणी मादळ गोड आणि वैराची अपूर्वाची आवड बिंदात आश्वासनात गावठी काउंटरला ही गावठी काउंटरला छोटे तयार करून करता किराक लागून तयार करता माझे माथे लागून कारण साये आणि खाऱ्याच्या नमुना तयार करता त्यांना तुझी गावठी रुचीची नुसती तयार करता ही माझे जर ड्रायव्हर केली तर आमच्या भुरग्यांना आमच्या चित्रा काढून दाखवची पडतली आपल्या गावठी छोटे आणि आपली काउंटर आशेली म्हणून या गावठी नुसत्या खातीर आमच्या पुढच्या पिढी खातीर लोकांना जाय माझी आवय माझी मादळ तुम्ही पण त्याची धावासा पण त्याची घरा नसत अरे ना रे त्या दिवसात गेलो तर येऊ ना परत अगो हमें पहिला आवाज त्यांना असं जलेश तो घरात गेलो येऊ ना रे नका कसं बोलतो कित्याक तेका गावाचे लक्ष्मण म्हणटा कित्याक तेका गाव आपलो कसो दिसपाक जाय अशें कितें आसा म्हणून तुझ्या गांवांत तरणाटे तरी उरल्यात सगळे तरणाटे आपली बिटकी दवरलेली गेले शाळा कडेन आपले करियर करपा खातीर तू काय संस्कार शिकवणार बसकर ही म्हादय जरी कर्नाटकात ड्रायव्हर करता असली जाल्यार म्हादय आमची आवड ती गोंयकाराची आमचो अधिकार आसा तिचेर या म्हादयचे कितलेशे गोंयकार शेतां पिकयतात आणि त्या शेतांचे त्या उदकाचे कितलेशे गोंयकार पोटा भरता आमचं बायलो वयता आणि रान माझ्या सोडून सगळे टीव्ही सिरियल अंदर बसतात
सिरियलान खंयचे तरी बायलेन ओपूण बायन आपल्या भावाक फुलोवपा खातीर वयर फुलोवपा खातीर देवी म्हणटा आसतले पूण हे म्हाका फुलोवपा खातीर म्हाका देवी तुम्ही सिरियसली सांगा हांव देवी कसो दिसता हांव येता म्हणटा देवो एकदा धो हेच्या बोव मारता घरा एका कितें तरी खावपाक जाय आसतलें कित्याक न्हू अरे जाणटेली कोण म्हणटा पळय खाना बी काम गो आनी जाणटेली कितें मेळटा ते किरवणी मारता ती घरा हांव चड बरो स्पीकर वासंती जेन्ना करता तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी राजदीपाचेर मोग करूना तुम्ही वासंतीचेर मोग केला आनी त्याच खातीर जर लंडनच्यान जेन्ना युट्यूबाचेर जेन्ना आमी एवरेज पळयता तेन्ना मॅक्झिमम जर फॉलोवर म्हाका खंयच्यान मेळटा आसत तातल्या लंडनच्यान तुमचो मोग म्हाजेर असोच आसूं न्ही कारण गोंयचे जे इश्यू आसा तुमच्या मनांतले कितें आसा तें हांव उलयतलो म्हाका गव्हर्मेंटान कितलोय आडोवपाचो प्रयत्न करून तुमच्या मनान आसा तें हांव थंयच्या गोंयच्यान तांकां सांगतलो की म्हाज्या मनांतले न्हू हांव लंडनकाराच्या मनांतले उलयता म्हणून हे वासंती उलयचे ना लंडन रावपी प्रत्येक वासंती गव्हर्मेंटाक सांगतले तुमी चुकता तुमी सारकें करपाक जाय म्हणून आनी एकूच विनंती करता आमी नाटक घेवन येयल्या फक्त एंटरटेनमेंट घेवन येवना आमी जेन्ना जेन्ना गोंयाचेर असो कितें इश्यू जाले जाल्यार इश्यू बेज आमी नाटक प्रेजेंट केलां आयचें हें नाटक सुचिता नार्वेकारान बरयलां पूण हें नाटक आमकां जावचें न्ही हे इश्यू लोकां मेरेन पावचो न्ही म्हणून गव्हर्मेंटाचो खूब यत्न आसा पूण तुमच्या सारके जेन्ना देव हांव देव म्हणटा कारण आमी कलाकार सदींच म्हणटा आमचो देव देवळान आसना तो मुखार खुर्चेर बसलेलो आसता नाटक जर बरें आसलें आमकां माथ्यार घेतलो आनी रॉंग केली जाल्यार आमकां कानाक घेतलो तो अधिकार तुमकां आसा त्याच खातीर हे इतले शो ते हावसफूल केल्या ते तुमच्या मोगाक लागून आनी तुमचो मोग तुमकां बरी क्वॉलिटी नाटकां दिवपाचो प्रयत्न आमकां करतलो आमकां खबर नाशिल्लें पयले फावट जेन्ना नाटक येता तेन्ना तुमी कशें आमकां मानून घेतले काय ना घेतले पूण ज्या पद्दतीन जो सपोर्ट आनी जो क्रावड तुमी नाटका खातीर जो सपोर्ट दिला तो असो उलोवनी हांव देव बरें करून म्हणटा खास करून कालूस बाब आनी यूथ असोसिएशनचे मार्क आनी तागेले सगळे वांगडी आमी रातची 12 ते 1 मेरेन तो जो सेटअप दिश्टी पडटा तो आमी बॅगांनी घेवन येयल्ले आनी रातच्या 2 वरां मेरेन रातच्या आमी तो सेटअप उबो करतालो त्या दोगांय खातीर मोठ्यान ताळयो जाली कारण तांच्या खातीर हें पॉसिबल जालें आनी सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा तुमकां कारण तुमी मोग दिलो म्हणूनच आमी आयज मेरेन आसा आनी तुमच्या मोगा खातीर गोंयांतले इश्यू आमी म्हादय खातीर हो एंटरटेनमेंट विशय ना म्हादय खातीर जेन्ना जेन्ना तुमची गरज पडटली तुमी या म्हणना पूण म्हादय खातीर जेन्ना जेन्ना गरज पडटली सोशल मिडियाच्या वयल्यान तुमी म्हणजे सामकें स्ट्रॉंगली जें कितें दिसता तें मांडा कारण हो तुमचो गोंयचो तो लंडनचो आवाज आसा तुमची माय भूंय थंय आसा गोंयची माती आनी गोंयची भूंय थंय आसा ते मातये खातीर तुमकां उलोवचें पडटलें आनी तुमकां तो अधिकार आसा त्या अपेक्षेन आमी आयला तुमचो मोग जाय पडटलो देव बरें करूं सुचिता की दोन उतरां करून हांगा खूब उतरां जाल्या सद्याक आनी म्हाका दिसता की तुमी नाटकाच्या दुसऱ्या भागाक रावले आसा कारण भाशणां कोणाक आयकुपाचो व्हडलोसो इंट्रस्ट आसना फक्त एकूच सांगता की गांव जाला जाणटो खरें म्हळ्यार आमचे खरेंच गांव जाणटे जावपाक लागले गांवांत मनशां ना हुस्को करपा सारकी गजाल आसा हेच मनात धगधगतालें तें तुमच्या मुखार हाडना आनी मुखारलो जो भाग आसा तो म्हादयचेर आसा म्हादय कितें म्हादय ना जाली जाल्यार कितें जातली हे तुमच्या मेरेन पावोवपाचो हांवें प्रयत्न केला तुमकां जर आवडलें जाल्यार जरूर ताचेर उलयात फेसबुकाचेर तुमचे कमेंट्स आमकां दियात आमी तुमच्या कमेंट्साची वाट पळयता आनी हो इतिहास आमी घडयता पयले फावट लंडनाक नाटक घेवन येता ह्या इतिहासाचे साक्षीदार तुमी जाल्यार सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं बेस्ट केले ह्या बायलांक अशीच आन्सर दियो ह्या बायलांक पळय आमची लागची पळय म्हणजे खोटी आपले घोव आयकना म्हणून लोकांच्या बायलांक फुडें काडटा म्हणून झगडपाक जाता बाय सांगता गांवच्या बायलां वांगडा केन्ना तूं कसलेच गजाली वचनाका कोण हळडी कुंकू तुका त्या बायलां वांगडा वचनाका कोण हांव येतात ना तशें न्ही हांवें म्हणलें आवडलें तुका खरेंच आवडलें आमी 100% आनी ते गव्हर्नमेंट जेजेर पोसता ते कॅसिनो कोणाच्या कुस्तार उमेदवार खबर आसा माझ्या आवयचा कुस्तार ही म्हादय होता म्हणून ते उगता ही म्हादय डायव्हर्ट केली उगता ते कॅसिनो चिखलाचेर पडटले लक्षात
सांगवर गोंयचो 43% लोक या म्हादयचे जगतात म्हणून म्हाका जाय माझी आवय माझी मादय. खंय वचचो न्ही म्हणून पूण चुकलें रे हांव. तू आवय म्हणून तुझ्या जाग्यार सारखें आसा, फक्त तुजी पद्दत चुकली. भावजी, आता भिवपाची गरज ना, हांव आसा तुमचे बरोबर. कुळागरांनी आता हात लायले कोण कोणाक मोड दाखव. संस्कार शिकवणार बसकर ही म्हादय जरी कर्नाटकात डायव्हर्ट करता असली जाल्यार म्हादय आमची आवय ती गोंयकाराची.